that you are positive of alliance. Will you We are confident alliance with all the opposition, including आम आदमी पार्टी सुद्धा आम्ही पॉझिटिव्ह आसा. पूण जंय खंय असे हिकप्स असतात ते मातशे पयस करपाक जाय आनी पॉझिटिव्ह एटमॉस्फियर असलें जाल्यारूच अलायन्स टॉक बरी जाता. सो त्या खातीर आमी सगळे पार्टी कडेन अपील करतात की कितेंय बारीक बारीक हें आसल्यार आमचे लार्जर इंट्रस्टा खातीर आमचे मतभेद आमी कुशीक दवरुया आनी लार्जर इंट्रस्टा खातीर आमी एकठांय येवन गोंयकारांक आमी एक आसात ही मेसेज दिवया. will you give Delhi and Benoli for half? Will you leave? ते जेन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना सांगतलें न्ही हांव हेगडे कडेन कित्याक उलोवं, हांव खंयची सीट दितलो आनी तें they are already representing those seats, no? They are जेन्ना already- हांव they are ऑलरेडी party डायरेक्ट आम आदमी पार्टीचो जो अध्यक्ष आसा तेजे कडेन हांव उलयतां. सो तेजे कडेन आमी It डिस्कशन is obvious, no, that sitting MLAs आमदार listen, आमदार sitting MLAs are सिटिंग एमएलए असताना तुम्ही क्लियर करपाक कसो कितें इशू आसा ते आमी बिडिया कडेन उलोवन डिस्कशन करपाक शकना न्ही. मीटिंग हांव तुमचे कडेन उलोवन कसो आम आदमी कडेन मागीर वयतलो जावं गोवा फॉरवर्डा कडेन वयतलो जावं आरजी कडेन वयतलो. तेंचे कडेन उलोवन हांव तेंचे कडेन उलोवन नंतर तुमचे कडेन येतलो न्ही. It is obvious, तुमचे no, कडेन sitting MLAs will get preference. तुमचे कडेन उलोवन हांव तेंचे कडेन कसो वयतलो. तुम्ही आता आम आदमी पार्टीकडे वयतले का त्यांची वाट पळयतले तुमच्याकडे आमी येवपाक? कितले ल्हान जावन कोणा कडेन वचपाक आमची तयारी आसा. कारण गोंयकारान आमकां मेसेज दिल्यात तुमी लीड घेयात अलायन्स करपाक सगळ्यांक एकठांय हाडपाची जबाबदारी ही आमची आनी आमी ती जबाबदारी बेस बरें पुरी करतले. मीटिंग जालो स्टार्ट तुमच्या अलायन्स बरोबर आमी प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी सगळ्या पार्टी कडेन केल्ले आसा. फॉर्मल डिस्कशन आतां आमची काल कमिटी अनावन्स जाल्ले आसात आमगेल्या खरगे साहेबांनी अनावन्स केल्यात आनी ते कमिटी आतां मुखाल्ली टॉक करतले बेगीनची बेगीन आमी अलायन्स कंक्लूड करतले.